मायनिंग केशींत एसआयटी मायन्सान दिगंबर कामतीचो जावय गोविंदराज धेंपोची सोमारा आपोवन चवकशी केली। दुसरे वटेन आदलो मुख्यमंत्री पार्सेकारान दुसरे मायनिंग लीज रिन्युअल केशीच्या सुनावणेक लोकायुक्ता मुखार आदोगादाक उबो केलो। गोवा फाउंडेशनाच्या कागाळी प्रमाण पार्सेकार सरकारान 88 मायनिंग लीज रिन्यू केल्ल्यान राज्याचे तिजोरेक खंय 1.5 लाख कोटीचें लुकसाण जालां। दुसऱ्या मायनिंग लीज रिन्युअल स्कॅमाची गोयच्या लोकायुक्ता मुखार सोमारा सुनावणी जाली। कागाळीत आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराचेर आरोप केल्यात। पार्सेकारान ताच्या आदोगादाक धाडलो। आदलो मायन्स सेक्रेटरी पवन कुमार सेनानूय आदोगाद धाडलो। मायन्स संचालक प्रसन्न आचार्य मात हाजीर जालो। ह्या मायनिंग लीज रिन्युअलाक लागून राज्याचे तिजोरेक खंय 1,44,000 कोटींचें लुकसाण जालां म्हूण तांचो दावो। इतले मजगतीं मेन मायनिंग केशींत एसआयटी मायन्सान मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीचो जावय गोविंदराज धेंपोची सुमार 2 वरां चवकशी केली। एसआयटीन विदेशी बँकांनी आशिल्ल्या ताच्या शॅल कंपन्यांच्या बिझनेस आनी बँकिंग ट्रान्झॅक्शनाचेर ताका प्रस्न विचारले। एसआयटीची सुत्रां सांगता ते प्रमाण गोविंदराजान शॅल कंपन्यांची मालकी आपले कडेन ना म्हूण जबाब दिला। त्या शॅल कंपन्यांचे विदेशी बँकांतले बिझनेस बँकिंग ट्रान्झॅक्शनाचो सोद घेवंक एसआयटी मायन्स बाकीच्या इन्व्हेस्टिंग एजन्सींचो आदार घेता म्हूण सुत्रां सांगता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुभाष कुटवळकर। गिव ए कमर्शियल ब्रेक।